आम आदमी पार्टीचो 8वो लिस्ट, तातूंत आनीक 4 कॅन्डिडेट्स आमी डिक्लेअर करता। पयली म्हळ्यार मडगांव मतदारसंघान श्री संतोष पै रायतुरकर हे 62 वर्साचे मडगांवचे पयलींचे कावन्सिलर जाल्ले आसा। ही इज अ पॉप्युलर फेस इन मडगांव। सद्या मडगांव एम्ब्युलन्स ट्रस्टाचे प्रेजिडेंट आसा आनी पयलीं काँग्रेस पार्टीन खूब आवुरल्या ते। ताच्या मागीर फाटले 6 म्हयने जाले आतां आम आदमी पार्टीन जॉयन जावन आम आदमी पार्टी खातीर खूब काम केलें आनी सगळ्या व्हॉलंटियरांनी तांचें नांव मडगांवचो कॅन्डिडेट म्हणून सिलेक्ट केलें। मडगांव मतदारसंघान श्री संतोष पै रायतुरकर। दुसरो म्हळ्यार कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री एडविन डॉमिनिक वाज। एडविन वाज 38 वर्साचो IT इंजिनियर, राया गांवांत रावता आनी कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आवुरलो आसा। तिसरो म्हळ्यार दाबोलीचो श्री वसंत सहदेव नायक, तांकां गोपी नायक म्हणून वळखतात लोक। 47 year old रामपोणकराचो लिडर, मातानीचो एकदम रायट हँड मॅन आशिल्लो आनी बोगमालो चिकोलना पंचायतीचो पंच आसा आनी ताच्या पयलीं सरपंचूय आशिल्लो। चवथो आनी लास्ट वाळपय मतदारसंघांच्यान बाब आशीश काणेकर आमचो उमेदवार आसतलो। आशीश काणेकर वाळपय म्युनिसिपल कावन्सिलाचो कावन्सिलर जाल्लो आसा। यंग आनी डायनॅमीक सिवील इंजिनियर आसा आनी युथा बरोबर ताजो बरो कनेक्ट आसा। फक्त वाळपयत न्ही पूण सगळ्या वाळपय म्युनिसिपल कावन्सिलानूच न्ही पूण वाळपय सबंद कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांचो बरो कनेक्ट आसा। सो हे 4 डिक्लेअर करतकूच आम आदमी पार्टीच्या 40 कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले आसा।